हरि ओम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः. सर्व गौडसारस ब्राह्मण समाजाचे आमगेले बंधू बांधवांक हे पंता एक आमगेले ज्योतिषशास्त्रा प्रकारची येवत तसले गणितांत येवचे की अधिक मासू म्हूण खंयचे म्हयनेंतू संक्रांती आसना तो म्हयनो पुरुषोत्तम मासू न्हय जाल्यार कळची खातीर अधिक मास एक्स्ट्रा मास म्हूण सांगून घेता. तशी जी एकच म्हयने तो आमगेले अमास पुनवे भितर असेल पाडवो देखून अमास भितर दोन संक्रांती आयली जाल्यार ताका मलमास म्हूण सांगचें एक वेव्हार. कितके वर्सां वेळा ताका ज्योतिशालेखार येता. अशी आमगेल समाजाक एक विशिश्ट जावन आसले एक आचार आसा, एक विचार आसा. तांत गोंदळ सहज जाता. आमकां कळना ते निमित्त आसचा पुरो. इत्याक म्हणल्यार आमगेले समज एक सांगून घेवन ताजे एक विशय आमकां घेवच्याक मालकड्यांनी बी जायनी आसचा पुरो. जाल्यार म्हगे सनप्रायरी मालकडेले की म्हाका एक जिज्ञासा आसून घेवन कोणाले जाल्यार हांव तें कसं कशें म्हूण निमगुचें. तशें म्हाका कळ्ळां म्हणके श्रावणांतू आमगेले समाजांतू श्रावण चुडी पुजा म्हणटात जाल्यार इशी श्रावण मासाचें एक प्राधान्य न्हय तें. कसल्याक म्हूण सांगल्यार आयतार मास पूजा करची. श्रावण मास म्हणून सांगल्यार श्रवणा नक्षत्र पुनवे येता सादारण. श्रवणा नक्षत्र श्रावण मासांत केदारनाथ की त्या दिसाक आमी उपाकर्म करचे. त्या पाटे गोंदळ निमगेतलो पास पुनवे करची न्हय म्हणून आमी म्हणचे वेव्हारान सुद्दां पुन्नव म्हूण जाल्यार ते श्रवणा नक्षत्र श्रावणी कर्म म्हणचे. ह्या पंचांगां 2 दीस फुडें तास. अशी एक मस्त काळ दगून घेवन अदीक म्हणच्या की मिगेल घरकड दगून वची म्हणल्यार म्हणके निमगुच्या सूर केलें. श्रावणांत चुडी पूजा आसवे निज अधिक श्रावणांत आमकां कळची खातीर एक्स्ट्रा आयलें ते 30 दिसाकी 29 दिसाकी आमी ते खंयचे मास येता ते मासा नांवार ताका अधिक श्रावण म्हणजे अधिक कार्तिक अशें अधिक चैत्र अशें घालचें. जाल्यार ताजें बद्द नांव कसं न्हय म्हणून सांगल्यार पुरुषोत्तम मासू म्हूण घेवन. तर पुरुषोत्तम मासांतू ताका सांगिल्लें एक व्रत, ताका सांगिल्लें एक उपवासू, ताका सांगिल्लें एक दान दक्षिणा होमू हें सगळें अनुश्ठान सांगलां. थळी तांतू मुरलीधर कृष्ण दिवजो मुरलीधर आहा म्हणून सांगून तांतू गोलोकांत वच्चें असं सगळें काणी जावन घेवन ते एक्स्ट्रा आशिल्ले त्या म्हयन्याक देव ना कोणी ना म्हणल्या वेळाक ताका पुरुषोत्तमूच देव म्हूण सांगून घेवन ताका पुरुषोत्तम माणसो म्हूण सांगचें. आमगेले पुरा म्हयन्याक एक देव म्हूण आसात कार्तिका दामोदरू अशी. तशें आशिल्ल्या वेळाक गोलोकांत कितें परमात्म्याला गेल्ल्या वेळाक तूं कांय दुख्ख करूं नज हांव तुका अधिपती आनी मुखारसून तुगेल हाका हे दिसाक पुरुषोत्तम मास म्हूण सांगचें म्हणून सगळें पुराणां सांगता ती. तांत मग सगळें कथानक येता. कसन केला कसन जाता कशें करूं काय हें सगळें सांगता ती. थवळी आमगेल समाजांतू हें एक चुडी पुजा म्हणल्यार एक विशेष. आमगेल समाजांत भोवशा एक वाडाप म्हणल्यार एक विशेष. अशें आमगेल समाजाक सांगिल्लें एक विशेष आराधना सगळें आसला रिची. आमगेल जन केरळा उत्तर कन्नडा दक्षिण कन्नडा अशें पोर आसून घेवन ते चुडी पुजा म्हणल्यार एक ऑब्जर्वेशन आयतार करतात. आयतारा वीड पुजेचें म्हूण घेवन केरळा तिकड सांगता ती. तशी उत्तर कन्नडांत तशी आसा तांणी चुडी पूजा करता ती. कर्नाटकांत साधारण एक चुडी पुजा म्हण ताका एक वैभवीकरण करून घेवन आमी करतात. मागीर भोवशा मध्ये ते आयतारा सगळ्यांक अनुकूल सगळ्यांक दिवका पोगा जाल्ल्या वेळार मालगड्यान शुक्रार एक राती म्हूण सांगून घेवन ते एडॉप्ट करून आसा पुरो म्हणून मालगड्यान सांगिल्लें. थोडो आतां प्रश्न कसलो हे पंथदीक मास जावन श्रावण येता आसा थोडे पुराजनाक एक उत्कट एक कसं करूं काम. खंयचें एक चांग काम केदारने केल्यार ताका कसले दोश ना. जाल्यार आमकां एका पंथा कृष्णाष्टमी गोंदळ येता, एका पंथा गौरी पुजे गोंदळ येता. हें सगळें आयल्या वेळार आमी एक सोल्युशन काडून घेवन आमी करतात. समज तें कसं सांगना त्या प्रकार करचें उणें. थवळी शास्त्रार्थ शास्त्रा प्रकार करता ती म्हूण सांगल्यार केलो स्थितीम देश कालो स्मृत्वा देश कालो परिस्थिती करतात. तशें अकस्मात आतां श्रावणांत बद्द श्रावणांत चुडी पुजा कर न्ही म्हणलें क्या अनेक मासां केन्ना करचें एक ऑप्शन ताका ना. ते श्रावणां मात्र करचें. तें जिचे वती गौरी पुजा सगळं संवत्सरांत भितर करूं येता म्हूण सगळें सांगनात. अशी एक ऑब्जर्वेशन म्हणल्यार आराधना
श्रावणांतू एक दिर्बांक रुकट कोण घेवन ते तुळशी वृंदावनात दवरून घेवन पांय पडचे, एक आराधन करचें, एक क्रम आसा राजमंदिरी. त्या बाद सगळें बायल मातशें मालगडे हांव पळयलें म्हणून तांणी करतात. आमगेले ती कडश आसा थोडे हें ऑब्जर्वेशन आतां बरो अधिकांतू श्रावणांत अधिक श्रावण म्हूण सांगचें पुरुशोत्तम मासांतू आमी अधिक श्रावण जालें देखून चुडी पुजा कोरका की नाका म्हळ्यार हाका दिन न्हय थंग थंगेले कोण की मालगडकी भटमामकी कोणी सांगतात मस्त सगळं जाल्लें सांगता आसा ती सगळ्यान सांगेल थंग थंगेले दृश्टिकोणार सम जाल्यार चुडी पुजा कनीक तुळशी कसले संबंद ना. चूड म्हूण सांगल्यार हून म्हूण जगतांत हून कोण एक तें पुरा मेळ घेवन बांदील काडटा की चुवडा म्हणटात. अनेक चुवडा म्हूण सुर्या सांगतात. अशी ना जाल्यार वयर तें माळ घेवचें ताकाय चुवडा म्हणटात. अशी पुरा जावन घेवन एकीकरण संगच्छद्वम संवदद्वम म्हूण वेदाचें मॅसेज ಒಟ್ಟು ಮೇಳನ ಸುಕಾಮ घरकडे 2 शेंडी वट्ट आसता 5 शेंडी वट्ट आसता जाल्यार 2 पंती वट्ट आसना म्हूण सांगचें कसं जाल्यार म्हणल्यार तशी तस्सल ते मातृवर्गांनी एक जावन आसल्यारी कसनी साध्य जस तसल एक ऐक्यमत्य एकीकरण प्रेम प्रीती हें सगळें एक उद्बोधक जावन घेवन हें एक आमगेल्या समाजांत छंद जावन वाडून आयला. नवी चुडी व्हंकलेक म्हणटाना कुळारच्यान येवचें अशी बामणाच्यान वचचें अशें करून भारी एक वैभवीकरण त्या दिवस एक बामणान ती कुडगेर दिवचें योग्यतानुसार करतात. कोरका नाका म्हणून न्हय आख्खा जालें आमी कोर हाडली आज आमगे हॉर्टीक म्हणजे सगळें कशी सगळें डेवलप जाली कोण सांगलां करच्या तशी म्हणल्यार आयचे नेसेसिटी बटमाम आयचे स्टायल बटमाम म्हणून परत स्टायलार न्हय न्हय आमी कसं करचें ताका सांगिल्ले रितीन न्हू कोरका आसा तें सगळें निमगे ती करतना कोण येतवे म्हण एक बटमा मारल्यार निमगल्या की ना म्हाका गोत ना आमी सांगल्यार तें चड दिसता. आतां हो एक प्रश्न मस्त काळ देखून येवचो सुरजलो करूं ना म्हणल्यार एक निर्णय सांगले अभिप्राय सांगिलो हांव सांगिल्लें तकडांनी कोरका नाल्यार आनेकल्यान सांगलें सगळ्यांक कोरका म्हणून कसलें ना कसलें म्हणून समाजांत आसले एक रूढी तो आचार एकाकलें चिंतन एक आसता चुकी म्हूण सांगूं जाय समाची म्हाका एक कळ्ळें मालगड्यान तो आतां ना मालगड मनीस नाच्या तागेलें हें करी आसलें तांणी सांगिल्लें कसं न्हय म्हूण सांगल्यार श्रावणा आनीक सिंह मासो सादारण एक जेवण येता एक येता म्हण ना 8 दिसांनी विचार पुरो 18 येता तशी आमगेलं चांद्रमान मास जावन श्रावण म्हूण हें प्रधान दवरला विष्णू प्रधान म्हूण दवरला श्रवणा नक्षत्र विष्णू नक्षत्र कृष्णा जन्मा कशी 18 कशी घेया विष्णू प्रधान मास म्हूण आमी दवरला जाल्यारीची श्रावणांतू ना जाल्यार प्रति आयतारू म्हणजे कसल्याक आदित्यवारा कसलें म्हणचें खंयचे भाशेंत खंयचे देशांत संडे मंडे ट्युजडे आसूचें वय वेडनेसडे वय इत्याक वेडनेसडे म्हूण काय इत्याक तुमी त्या पुरो दिसा संडे म्हणत इत्या वय वय आमी निमगे ना ती नो क्वेश्चन आजे कितें डिस्कस करना चिरडू आमी सांगता एक प्रश्न घालून दिवका कसले रे मंडेक मंडे म्हणचें म्हणल्यार आनी मंडेक कसो म्हणका म्हणटले कसले म्हणटा ती हें बेस्ड ऑन ज्योतिषशास्त्रांत एक गंटेक एक अधिपती म्हूण सांगून शिकयतात ज्योतिश कळ्ळें सांगता म्हूण ना तांणी आमकां सांगता तवळी एक घंटेक एक होरा म्हूण सांगून घेवन सुर्योदया देखून घेवन एक घंटो जाता वता लॅकस तवळी सुर्योदयाक खंयची ग्रहाले वा होरा आसता सोमवारा चंद्रू मंगळवारा मंगळू तशी आसून भानवाराक भान आसता सूर्य आसता तें होरा फस्ट स्टार्टींग पिरियड होरा कोणालें काल ता सूर्यालें तें देखून ते दिवस संडे म्हणजे भानुवार रविवार म्हणचे तवळी भानुवारा दिवस ते भानूल होरांतू आमी भानूल आराधन करची सुर्याला आराधन केल्या निमित्त आमकां मस्त बेनिफिट्स आसा म्हणून घेना वैज्ञानीक जावन ओपन घेतात आमच्या शास्त्राक तुमी मोल दिना जाल्यार अडना वैज्ञानीक ओपन घेतात थवळी सकाळीं फालतेरी एक 6 गंटले की ना जाल्यार ते सुर्योदया देखून 1 गंट भितर की म्हणल्यार म्हणके ना जाल्यार तांगेले अनुकूल म्हणके पवित्र जावन आशिल्लें एक स्थळ घरकडे एक देवाकूड सोडल्यार मागीर तुळशी आंगण आमी गणपत हाण घेवन थंय राबोवच्या पुरो शेस हाण घेवन थंय दवरप पुरो नवें मागीर थंय दुखून घेवन मात वता ती म्हण थंय दवर म्हण ताका न्ही तुळशी संबंद न्ही तुळशी अंगणा म्हण ताका नी निरुव अंगळ आ मनेगे मंगळा तवळ ते तुळशी अंगणांत आमी तें सगळें करतात तशी तुळशी येद्राक एक मॅट आसता त्या मॅटांतू आमी 7 नमुने अंक्रियो न्हय जाल्यार 7 नमुने फूल विबगयार कामन बिल्लू सूर्याल 7 वर्ण तें कल्पन करून घेवन ते सूर्याल मंडला म्हणके पळरा दवरून घेवन ताका पूजा करची
तांतो औषधी अंकृते पुरा ते श्रावणा मात्र मेळचे म्हूण येत आषाढा पावस सुरू जाला रे श्रावणा किरल्यान मेळटा हें भौतीक ते पुरा उट्ट करून घेवन मेळचें मिरसांगरी कायले दोळो अनेक लाये मड्डो हें पुरो आसता का फुलांत न्ही तें त्यानंतर ताका फूल शंखपुष्पी करवीर हें सगळें घालता ती शंखपुष्पी म्हणून घे त्या वाटचे खातीर कशें त्या सगळें मेळटा मग तर तें सगळें बायल मनशाल आरोग्या खातीर सांगेल विशेष एक औषधी तें फ्रेश जावन घे श्रावणा मेळटा म्हणटाना तें हांड दिवचें आमी सान आसतना करचें आशिल्लें गुरुवार सांजे वचून न्हय जाल्यार शेनवार सांजे वचून गुड्ड्यार वचून सगळें हाडचें आशिल्लें आंक्रियो केलो सगळें आंक्रियो केल्यार गोड हें मिरशें सगळें आसता आशिल्लें मिरसांग तशें म्हणटात नांव म्हाका गोतना मस्त प्रयत्न केल्लो हांवें तें जावका कसं कसं नांव म्हूण जावका म्हूण आसो मेळना देखून दाखोवचें कशी म्हूण येतालें थोडी तें मिरसांग आसा पुरो पांचव्यो कणस सुगंधी करवीर शंखपुष्प अशें तें अठराशें एक 7 कलरां जाता सर म्हणटा चुडी म्हणटा सादारण व्हड जाता हें कसने नाशी जाल्यार की मैन जावन घे दिरबांकूर घालका ग्रीन तें दिरबांकूर प्रधान खाली दिरबांकुरा काड दवरून घेवन पूजा करची आसा म्हणून सुरवेक त्या खातीर एका गांवांत एका कस केरळा गेले म्हण हें कसने बांदूत ना तांणी ताका वीड पुजचें म्हणजे तुळसी सन्निधानांत वीड पुळारां दवरून तांणी करतात सांगतान की कळतान की मना व्हरतान की तें खंय अशें तें तुळस येता तें सगळें तुळसी म्हणलें कोण आमी जालना तुळशीकय चुडी पुजेक कसलो संबंद ना जाल्यार तुळसी येद्रा करचें थंय ताका पूजा करून घेवन अक्षत सुर्या उडोवचे वयर त्या वेळाचें कितें कळलेलें सगळें सुर्याश्टक सांगून घेवन सगळें नमस्कार घालचे प्रदक्षिण काडचें करतात होगूर कोरका जाता पावसाळ सुर्या मस्ती निसरता सगळें जाता म्हणल्यार कितें तें काडचें त्या वेळाक तांणी सुमंगला जावन घे कासनिमान आभरण घाल अलंकृत जावन घेवन सूर्याल एद्राक सूर्याल ते कालांत आमी ताका तागेलें तें काका तागेलें एक चिंतन जावन घेवन सूर्यमंडलाक पुजा केला म्हणके तें मंडलांनी बरोवचें न्ही ना बायल मनशान तांणी कशें पुजा करतना गांटो हें सगळें म्हणना तांणी गांठांनी दवरचें म्हणना खाली आरती करची आमी ज्या गांठांनी मारची रडवान दिव दवरचें अशीं तें करून घेवन सुर्याक रब्बील कडेन प्रदर्शन काडचें जाल्यार थंय चिकेचें अनानुकूल ना असं म्हणटा तुळसी समेत हें प्रदर्शन काडलें दोश ना तशी तुळसी प्रदर्शन काडून घेवन अक्षर सुर्या घालतात मागीर एक म्हयन करतना तें आकाय घालें सुर्या घालचें अक्षत 2 अक्षर तुळसी घालें चुकी कांय ना एनमूले सर्व तीर्थांनी एनमध्ये सर्व देवता येदग्रे सर्व वेदाश तुळसी त्वानुमाम्यम चुकी न्ही घालयेत घालकावे म्हळ्यार ऑफिशियल जावन सुर्या पुजा अशें प्रदर्शन काडून घेवन नमस्कार करून आरती दाखोवन घेवन सुर्याक दाखयता तसलो आरती थंय मागीर तुळशीक दाखयतात तीच आरती मागीर आमी घेवन आमगेले द्वार देवता लक्ष्मी करता ती त्यानंतर कुलदेवता घरकड देवाल कुडींत थंय दवरता ती देवा दवरता ती हुंबरार दवरता ती सुर्याक न्हय जाल्यार मालगड्यांक म्हणलें करून घेवन एक चुडी वयरी माडार घालची म्हूण घेवन म्हळ्यार मेळ्ळे कडेन पडूनच जें म्हूण वयर उडयतात त्यानंतर तिका चुडी पुजा अधिकार मेळचे कोणाले निमिती हरडी जाल्या निमिती कशी चल्ल्यांक उपनयन जाल्यार पुजा जप करूंक अधिकार मेळटा तशींच स्त्रियांक हरडीक जाल्यार मात्र तांकां तें मंगलसूत्रची आमगेले ब्रह्मसूत्रां म्हणके तांणी करच्याक लिमिटेशन आसा आमगेल्या समाजांत कोण कोण कसं कसं करता तांणी केलां म्हणून आमी करता ती म्हळ्यार जायना आमगेल्यान तूं अर्धांगी म्हळ्यार आमी केलें सगळ्यांत ती कर्द फल आसा समज सांगल्यार एक ब्रह्मचारी जाल्यार ताण स्वयं एक यज्ञ करता जाल्यार ती हरडीक जावका त्या दुकान हरडके दिवसू थंय प्रथम कार्य कसलें धर्मप्रज्ञा त्या होकल्यान ताका हातांत आचमना उद्दा घालचें थंय दुखून यज्ञ यागादीक सुरू हरडीक करून घेवचें कसल्याक म्हळ्यार धर्मप्रजा सिद्ध्यर्थम धर्म रक्ष खातीर चांग संतत जावचे खातीर धर्म म्हळ्यार यज्ञेन यज्ञमय यजंत देवाहा यज्ञ करता सुका गृहस्थाश्रमाच्यो बायल बामूण हें सगळें दंपती सयत यज्ञ करचें तसो सगळें वेदांत अर्थ सगळें आसा आसो आमकां कळना जाल्यार आमगेल्यान तें दवरलां कास मान घेवन बसका हें सगळें दवरलेलें पूर्णत्व तें एक गृहिणी म्हळ्यार शसुका म्हूण आज एक गृहिणीले पार्ट घालचें म्हणजे कास घालून सगळें करून घेवन करतात वय म्हणटाना तसले सद्गृहिणीन सूर्याला आराधन केल्या निमित्ती तिका वैधव्य ना तें मात्र न्ही सूर्याल ते सनाचे बाल सूर्यात पहा म्हणटात थंय सगळें गेल्ले वेळाक शरीर आरोग्य जाल्यार मस्त मेळटा मस्त रोगाक दूर करतें कुश्ठादी रोग हरणम अशें सगळें चिंतन हजमाक्षासूचें आमी पळयल्यार मना वच्चा पुरो कळनशीची आमी विश केल्यार कशी मरता ती कळनशी कशी उज्जे हात घाला आसता ती तशींच कळनशी चांग केल्यार ताका तें फल मेळटा जाल्यार कळोवन घेवन ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत समजून घेवन तें आरंभ करून घेवन रक्षण कोरका म्हण आसा तशी
हे अधिक मासांत कोरकाचें ऑब्जर्वेशन्स आसात. आमी हें व्रत करता ते म्हूण संकल्प करचे. त्यानंतर हे दिवस सकाळीं उठान घेवन स्नान इत्यादी करून घेवन तांगेल्या योग्यता अनुसार कांय न्हय जाल्यार घर कडेन अखंड दीप जोडोवचे. मागीर एक सिस्टम आमी ती तरकार खायना ते हें धान्य खायना ते अशें करना ते म्हूण सांगून घेवन जोडोवचें, हें सगळें करचें. मागीर एक दिवसाचें उद्यापन होम जातालो होम, न्हय जाल्यार ब्राह्मण सुवासिनी आपण घेवन ब्राह्मण सुवासिनी पूजा करून तांकां तें दिवो प्रदान जावन आपो तें काशाय दान दांपून घेवन ताके पट्ट्या वस्त्रची करून घेवन ताका मंत्र आसा ब्रह्मांड सदृश म्हणलें करून घेवन हें सगळें करचें पुरुषोत्तम मासांतुले कार्यक्रम. मागीर देवी देवस्थानांत देवी प्रिती कथे करतात अधिकस्य अधिकम फलम म्हूण घेवन सांगून घेवन अधिकस्य अधिकम फलम किमर्थे खंयच्याक अधिकांत कसन अधिक केल्यार ताका अधिक फल. छान केल्यार कशी वायट केल्यार तशींच. छान केल्यार मात्र अधिकम फलम न्हय. थोडे आमगेल्या समाजांत वायट करचें म्हळ्यार विशय ना, चांग करचें. थोडे अधिक श्रावण म्हूण कोळचिक तीर्थ रे ते म्हयने नांव कसं न्हय पुरुषोत्तम मास म्हूण. पुरुषोत्तम मासांत आमी कसन गोरका म्हणून समजून घेवन केल्यार चांग न्हय. अधिकस्य अधिकम फलम आमी चोडी पुजा केल्यार चड फल न्हय म्हूण सांगला रे ती भावना आसा म्हूण जाल्यार तांतांनी तांकां समदिसून केलें म्हूण जाल्यार तेजे विशया कोणी आमी उलोवचें ना. इत्याक मनपूतम समाज रे कितलें शास्त्र आयकून कसन आयकून घेवन तुका समदिसील कर म्हणा. हाका कोणी निमगुच्या येनात फल दिवचें दुसऱ्यान. सगळी भगवतगीता सांगून देवान सांगिल्लें कर यथेच्छसी तथा करूं तुका कशें समज येता तें कर म्हूण. तशी आमगेल्या गांवांत केलां आमगेल्या मलगड्यान केलां तुमकां समाधान आसा करा तुमगेलें खोशी. निमगेलें एलेगॅन्सर कसं सांगू का आमकां कळ्ळां आमी सांगलां. अशीं आमगेल्यांतू सूर्य आराधक गणपती आराधक देवी आराधक विष्णू आराधक हें सगळें आशिल्लें. शाणमत स म्हूण शंकराचार्यान मस्त मत सगळें करून घेवन तें सहमत म्हणून करून हाडलें. तशी स आराधना आमकां आशिल्ली. आज आमगेल्यान तूं सुर्याक आमी पांय पडटा तें सगळें करता जाल्यार सुर्याक एक विशेश एक प्रत्येक कसलें आमकां आशा पुरो जाल्यार आमी नित्य सुरवे पांय पड सुर्याक तुळशी उदक घालून सुर्या पांय पडचें. संदी म्हळ्यार सुर्याक अर्घ दिवची जाल्यार आमगेले तत्वा प्रकार मध्य तत्वा प्रकार सुर्या अंतर्गत लक्ष्मी नारायण म्हूण लेखचें. संधी करताना सूर्याय प्रातकाल अरुणमंडलम श्री लक्ष्मी नारायणाय सूर्यनारायणाय हें आमगेलें चिंतन तें. अन्याकडल्यान संधी करतना तसलें काम म्हूण ना. अशी आमकां प्रत्येक हें सगळें चिंतन आसा करून घेवन हे गोंदलाक कोरका की नाका तुमगेलो अभिप्राय पट म्हणून म्हगेलो अभिप्राय शिवाय निर्णय न्हय तो जडजमेंट न्हय. म्हगेल्याक निमगेल्याक म्हाका मना दिसेल म्हाका समदिसेल हांव सांगलें अशी मत्स्यनान मस्त सांगलां. थोडे आतां हें सगळ्यांक एक जावन घे न्हू तुमी करूं नज्ज तुमकां केल्यार अशें म्हूण आमी सांगूं जायना. आतां अष्टमी रोहिणी येता कृष्ण पक्षांत आयले म्हणलें की आमी रोहिणीन कृष्ण पूजा करता ती म्हूण सांगल्यार रे आमगेले बर्थडे जाल्यार रे अधिक मासान जाल्यार मात्र अधिक मासान जन्म नक्षत्र रे बाकी वेळाक आमी श्रावणा जाल्यार म्हूण सांगून घे जेवण तें म्हळ्यार अधिक श्रावणा जाल्यार म्हणजे श्रावणांत हें कसलें ताची विशेशत ना. अशी शास्त्र म्हणालें मस्त निर्णय व्यत्यास आसा. एक तिथीक एक निर्णय व्यत्यास आसा. पुरा तिथी एकाल्याक न्हय. अशें सगळें आमकां कळना आमकां स्वल्प कळटा ते बारीक कश्ट जालात. पंचांग पळोवचें सगळ्यांक कळटा जाल्यार अमकें घड तें अमकें ती तें अमकें तशें म्हळ्यार आमकां कळना. अशें आमगेले ज्ञानाचें उणेपणान सगळें आमगेल्यान कसं कन्फ्युजन्स येता आसा. थोडी सुधाकर भटमा म्हगेले वैयक्तीक अभिप्राय म्हगेले मालगड्याले की सगळें निमगेल वेळा म्हाका कळलें म्हणके हांवें सांगिल्लें कसं न्हय म्हणून सांगलां रे अधिक मासांत हें करचें गती ना. निज मासांत कोरका त्या वेळाक सिंह मास येता सकाळींचे फस्ट न्हय जाल्यार ते सिंह मासांत सूर्य सिंह राशीर आसा म्हणून तागेले घरकड आसता. थोडा आमी ताका मेळच्या वच जाल्यार तागेले घरकड आशिल्लें थोडोच काम म्हणल्यार चिंतन केल्यार लौकीक जावन त्या नंतर सूर्य नारायण म्हणलें तें सकाळींचे सूर्य आले ते टायम म्हळ्यार खंय तर आयतारा आमी तें पूजा करून घेवन हें करचें. कुलदेवाक सगळ्यांक तें दिवचें गांवचे देवा दिवचें. मागीर एक रिलेशनशीप आमगेल्या मलगड्यान कितलें चंद दवरलां पळया. एक घरकडची चूड दिवन घेवन 5 मिनट सुकूत अपडेटींग तें वर्सा एक पटी पळया इतले चंद चेडू ओडून येता नम्माल आमगेले वेळार ती कोण अन्नाल भयणी अम्माल हें सगळें आमकां कळ्ळें कशी क्लास ना ताका ओट्टू वचून. अशीं हें आमगेल्या समाजांत ताका आसूचें व्हड एक विशय हें आमगेल्या मातृवर्गान राखून हाडलां. आमी हें मना व्हर घेवन तुमकां संमदिस्त जाल्यार तुमी निज श्रावणा केल्यार पुरो म्हणालें अभिप्राय. आमी करता ती म्हळ्यार ताका कसलेंच एक सांगूं जायना चुकी म्हूण सांगूं जायना. कसलें म्हळ्यार सुर्याल पूज ती हें तुमी मना वेला पुरो
ते चुडी पूजा म्हणाल एक ऑब्झर्वेशन सूर्याला आराधन शिवाय तुळशी कसं नाही ना तुळशीक वीड दवरतात पुरा देव थंय असे ते म्हणून शिवाय त्या पूजा तुळशीक नाही सूर्याक त्या देखून सूर्याष्टक सांगून घे नमस्कार घालचे सूर्याक हें करचे आरती सूर्या दाखोवचे तीच आरती आणखीन मागीर वासुदेवतेक कुलदेवता सकट दाखोवचे अशी सादारण एक रोड एक आसा तळे आमी कशें की कोण येता ती आमगेलें अशें केलां म्हळ्यार चुकी म्हणून तुमकां दिसला रे कोर नाका ती आमी तशी करतले आमकां हें जावका म्हण दिसता जाल्यार तुमकां करचें कोणी हातां धरूं जायना अशी आमी शास्त्रवचन न्ही जाल्यार कसलें तें करचें महात्म्य ज्ञानपूर्वसु सुदृढ सर्वतोधिकः खंयच्याची इम्पॉर्टन्स कसं न्हय म्हूण कोण घेवन आमी तें केल्यार बरें आसता अशें आमकां सगळ्याक एक आध्यात्मीक दैवीक भौतीक बॅक आसा हिन्नले आसा हें म्हाका कळलें सांगलां तें कशी न्यायाशी म्हूण घेवन कसं न्ही म्हाका कोणा लागीं वाद करचो नव्यान कसं न्ही एक तुमी फोन जेवो करून एन्सर दिवचो म्हाका आसक्ती ना म्हळ्यार आमी सोलवलीं ती सांगून मागीर हें हें मुखांतर एक सांगचें म्हूण घेवन एक अभिप्राय सांगिल्लो यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः देव कृष्ण पार्था सांगता अर्जुना सांगता पुरा सुख सांगलें शास्त्र सांगलें जाल्यार वपास सांगता यथेच्छसि तथा कुरु तुका कसं समदीस पडा तें करी म्हूण तशी सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर्स हें आमगेलें कळ्ळर अभिप्राय सांगला मस्त जनाक वॉयस मेसेज घेतला तांणी हें सगळें जाल्यार एक वर्ल्ड वायड हें आमगेलें यूथ ऑफ GSP आज आसा आमगेलें एक म्हायती पावोवचें जाता म्हळ्यार एक दृश्टिकोणांनी तांणी हें अरेंज करून सगळ्यांक सांगलां हजर तूं हांव संगेलेंची सम म्हूण घेवन हांव सांगूं वचना यूथ ऑफ GSP आमगेलें तें विंग जाल्यार आमी संगेलें सम म्हूण न्हय हो एकमेगेलो एक अभिप्राय तें दिला सज्जनांनी हें संबंद दिसलें आनी घेवं येता ना आमी अशें करता तें आमगेले भटमामान तशें सांगलां आमगेले मायेन तशें सांगलां म्हूण दिसला रे तें तुमी करूं येता तांकां कांय विरोध ना कसलें म्हूण सांगला रे उलोवचें जायना तशी हें संगेलें सम म्हूण दिसलें न्ही मोगानी प्रितीन घेवं येता सम न्हय म्हूण दिसलें न्ही मोगान प्रितीन सोडी येता सर्वांक आमगेले शुभाशंसा येवचे सर्व परबेचे शुभाशंसा ताजें आंतर्य समजून घेवन आमी वेदांत भौतीक दैवीक हें सगळें अशें एक आमगेलें ऑब्जर्वेशन म्हूण हांव कितली वेळ सांगलां आत्ता येवपास इतलें सांगचें अशें एक नाटक न्हय हें हा करतस हाँ जी पूरा नाटक सदृश जावन घेवन कार्यक्रम वतास ते जावचे न्हय तें बद्दत जावंक जावं तशी संस्कार जावन घेवन पुजा जावन घेवन याग जावन घेवन सगळें ताची ओरिजिनालिटी म्हण एसिटीज म्हणटा न्हय तशी जावं तशी आमकां देव गुरू बुद्धी दिवो आमगेले समाजाचे आचार विचार राखून येवं तशें जावं म्हूण घेवन हांव हरिगुरू चरणां प्रार्थना करून म्हगेले दोनी अभिप्राय रबयता हरि ओम